महाराष्ट्रावरी गोंयांतय शिवजयंती उमेदीन मनयतात। अंदू आयतारा 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती आयल्या देखून जायत्या वाठारांनी भरगच्च कार्यावळी घडोवन हाडल्यात। फोंडेची रॅली व्यवस्थित जावची म्हण फोंडा डिवायस पिन विविध धर्मगुरूंची खाशेली बसका आपयली। पळयात। आज आमी 19 तारखेक जो शिवाजी महाराजांचो जयंती आसा म्हणजे वाडदीवस आसा ती अख्ख्या गोंयांत आनी भारतांत आनी भारता भायरय मोठ्या उत्सवान साजरी करतात। आनी फोंड्याकय आमच्या फोंड्या म्हालाक एक व्हडलो तसो प्रोग्राम जाता आनी सांजची मागीर एक व्हडली रॅली आसता, तातूंत 4-5 हजार लोक सामील जातात। त्या रॅलीक सुरळीत जावची म्हणून आज आमी सगळे जे आमचे मुस्लीम भाव आनी हिंदू समाजाचे हिंदू भाव त्या रॅलीक जे प्रतिष्ठीत लोक आसात तांचे पदाधिकारी आसात तांची आमी एक मिटींग आयोजीत केल्ली। हेतू हो की ती सगळी रॅली सुरळीतपणान जावची आनी ताका हिंसक वळण लागचे न्ही म्हणून आमी ही आयज मिटींग आपयल्ली। तातूंत सगळ्या जे मेंबर्स आसा पळय तांच्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो। आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एक सांगपाक सोदतां की हे जे आमचे यूथ आसा तांच्यांनी ट्रॅफिक वायलेशन्स आसा ते करचे न्ही त्या रॅलीच्या दरम्यान। आनी तशेंच जे सोरो बिरो पिवन जे गाडयेच्या बॉनेटार बसतात, तलवारी बिलवारी घेवन नाचपाचे असतात, मशिदी थंय त्या रॅलीक 2 मशिदी लागतात, थंय मुद्दम तांकां दुसऱ्याक समाजाक मुद्दम म्हणल्यार हे करपाचे कित्याक चाळोवपाचे प्रकार करतात तसले आमी प्रकार खपोवन घेवपाक ना। आनी ह्या रॅलीच्या दरम्यान स्टार्ट टू एंड म्हणल्यार सगळी व्हिडिओग्राफी आसतली आनी जे कोण ट्रॅफिक वायलेशन करतात जावं मद्यधुंद करतात जावं अनुचित प्रकार करतात तांचे सगळे कारवाई ज्या कायद्यान आसा ते आमी करतले। ही वर्ष पद्धती प्रमाणे सगळ्यांचो हाजिरीन आणि बडे उत्सवान व्हडल्या उत्सवान ही परत एकदा रॅली तुमच्या मुखार जातली आणि हांव सगळ्यांक मागता की ह्या रॅलीक तुमी सहभागी जावचे। जर तेज्या विशयी हांव तुमकां जरी थोडीशी म्हायती दिता। ही जी रॅली आसा फर्मागुडयेच्यान आमची सारकी 3 दनपारची 3 चालू जातली। दीस आसा आयतार, तुमकांय बरो आसा, सगळ्यांनी हांगा सहभागी जावचे। तेज्या नंतर जी पळय रॅली सुट्टली ती कदंबा बस स्टँडा वयल्यानच्यान नागामजी थ्रू हवेली जावन कोटवाडा तशी जावन ही बस स्टँडाचेर येवन हेजी सांगता जातली। तेजे नंतर आमचो जो एक बारीकसो प्रोग्राम आसा शिवाजी महाराजाच्या जिवनाचेर आमी एक ल्हानसो प्रोग्राम दवरला, तोय तुमी एटेंड करचो अशें हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता। आनी ही शिवजयंती आमी मोठ्या उत्सवान साजरी करुया हें तुमकां मागता आनी गोंयभर लोकांक आवाहन करता की तुमी हांगसर येवन पार्टिसिपेट जाया। सावर्डेच्या मिराबाग वाठारात श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स क्लबाच्या वांगड्यांनी शिवजयंती निमतान भरगच्च कार्यावळ्यांचे नियोजन केला। या संदर्भात क्लबाच्या वांगड्यांनी माहिती दिली। पळयात। आमची शिवजयंती साजरी जावपाची आसा आनी ह्या वेळाचेर एक अशी भव्य दिव अशी आमी शिवाजीचो स्टॅच्यू केल्लो आसा आनी तेजें उक्तावण जातलें। आनी हें उक्तावण जें आसा तें आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ते करतले। त्याच भशेन आमचे स्थानीक आमदार माननीय श्री गणेश गांवकर आसतले। तेच भशेन जे बाकीचे मिनिस्टर आसतले आमचे निलेश काब्राल सर आसतलो, गोविंद गावडे आसतले, तेजे नंतर आमचे विनय तेंडुलकर आसतले, तेजे नंतर नरेंद्र सावयकर आसतले, तेजे नंतर उल्हास तुयेकर आसतले, तेजे नंतर आमचे सरपंच चिन्मयी नायक आसतली आनी तेच भशेन आमचे सगळे पंचायतीचे पंच वांगडी, तेच भशेन बाकीचे सगळे जे गांवकरी आसा ते सगळे उपस्थित आसतले आनी खुबशे अशे वेलविशरी हांगा येतले आनी तेंची उपस्थितीत तेचें अनावरण जातलें। आनी तेचा एक भरगत असो एक कार्यक्रम आसा, सकाळी 10:30 सुमार हेजें उक्तावण जातलें। तेजे नंतर एक आमी उक्तावण जाता एक स्टेज प्रोग्राम आसा आनी तेजे नंतर सांजची 3 वरांचेर एक रॅली आसतली जी मिराबागाच्यान वयतली ती डायरेक्ट कुडचड्यार, तेजे नंतर सावड्डे तिस्क कापशां ह्या वाठारांत भोंवन परत येतली। आनी तेजे नंतर 6:30 सुमार ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आसा आनी ते जे कॉम्पिटिशना फक्त शिवाजीचेर जी थीम आसा ती शिवाजीचेरूय दवरिल्ली आसा। असो भरगत असो हो कार्यक्रम ते 19 तारखेक येणारे 19 तारखेक आयताराक दवरल्लो आसा। आनी ह्या वेळाचेर तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या वतीन हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां की जे आमचे वेलविशरां आमचे फ्रेंड्स आसा जे बाकीचे सगळे जे गोंयभरचे लोक आसा की तेणी ह्या फंक्शनाक येवचें आनी एक हे फंक्शन आमचें सक्सेसफूल करचें। आनीक जे शिवाजी महाराज जाका आमी आराध्य दैवत म्हणटा ते जो स्टॅच्यू तेचा उक्तावण जातलो, सगळ्यांनी ते वेळाची उपस्थिती रावची।
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, प्रहार सावर्डेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली.